तूं जेन्ना म्हणटा म्हजो प्रश्न कितें की स्प्लिटाचे जेन्ना भाशा उलयतात तेन्ना इतली लेवलाचेर स्प्लीट जातली की जो मनीस पडपाक जाय अशें लोकांक दिसतालें तो 100 मतांनी निवडून येतलो इतल्या लेवलाचेर स्प्लीट जातली काय सागर म्हणटा तशें निकाल आश्चर्यचकित करपी आनी धक्कादायक हे पयली डिबेटीन हे निकाल जे आसा ते आश्चर्यकारकूच आसतले अंदूचे निकाल आसता ते आश्चर्यकारकूच आसतले कांय जाग्याचेर पूण कांय जाग्याचेर जो पडपाक आसा पळय तो सुद्दां 50-200 मतांनी 100-200 मतांनी येवं शकता कारण हेका वोट स्प्लीट जे आहा ते रिव्होल्युशनरी वोट्साक आमी अंडरस्टिमेट करूं शकना ते काडटले वोटी आम आदमी पार्टी काडटले वोटी टीएमसीचे कॅन्डिडेटूय काडटले वोटी काय प्रकरणात कोर्टात सुद्धा वचूंक शकता रिझल्ट हय रिकाउंटिंगाची मागणी बहुतेक सगळे कडेन जातली जावं शकता काय जाग्यार जावं शकता सगळे कडेन जातली म्हणून ना म्हाका कितें जाता कुंकळे सारकें एग्जाम्पल थंय युरी आलेमांव आसा थंय मागीर टीएमसीचे डॉक्टर जॉर्सन आसा थंय क्लाफास आसा सी तूं जर कॅन्डिडेट्स जर पळयत मत प्रत्येक कॅन्डिडेटाक मेळटा दर इलेक्शनाक मेळटा झिरो कोणाकूच मेळना न्ही करेक्ट प्रत्येकाक मतां मेळटलीच परंतु बहुतेक जो वर्ग आसता पळय ताजेच एक 5 वर्सां ताणें ठरयल्लें आसता विचार करून ताजी एक सहनशीलता मागीर सोंपता की अमक्या उडोवपाचो म्हणून मागीर तो त्या पद्दतीन वोटींग करता म्हणजे सिटींग दर वेळा 45% पडटा सिटींग MLA करेक्ट आणि 45% नवे येता सो ते हांव कितें म्हणटा की अनेक प्रस्थापीत आतां लक्ष्मीकांत पार्सेकर चीफ मिनिस्टर आसतना पडलो तेन्नाय 3-4 आशिल्ले कॅन्डिडेट पण स्ट्रॅटेजीक वोटींग तेन्ना कितें आसलें पार्सेकरच्या विरोधान सगळ्यांनी मिळून ते हेका सपोर्ट केलो मगून आयत्या वेळार सुद्दां सांगलें की आमचो तेका आमच्या उमेदवाराक सपोर्ट ना म्हणून आनी त्याने सपोर्ट कोणाक केलो सोपटेक केलो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आणि तो असलो पळय तो कसोच विड्रॉ करपाक तयार ना आपूण फाटीं सरचो ना म्हणटा लागलो म्हणून रावलो तो भितून जो कोण मगोचो आशिल्लो म्हणजे अशा पद्दतीन ते सगळ्यांनी 1 to 1 अशी फायट जाली अशें तरेन तें चित्र तयार केलें